नमो नमो मोरये मोकाळाची शिकाये मान तुका ओगळाप तुका हरसून गायताप तुका माय तू आम्हा सर्वाची माय मोगाळ भुरग्याची आयक तू मागणी आमची दीस कलका कुर्तेची नमो नमो मोरये मोगाळाचे शिकाये मान तुका ओगळाप तुका हरसून गायताप तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आज मोरी पवित्र सभेची माता वा आम्हा क्रिस्तावाची आवय व्हडले फेस्त आमी आचरण करता. दुसरी वातिकन महासभा आखेर जावच्या वक्ता पापा पावल सोव्यान मोरयेक हे बिरुद वा टायटल दिल्ले मोरी पवित्र सभेची माता म्हणलें टायटल. ताच्या उपरांत वेगवेगळ्या संदर्भांनी विविध बाबसाहेबांनी हे बिरुद वापरलां आनी 2018 वर्सा 160 वर्सांचो जुबले लोडसाचो करतना मोरयेच्या ह्या दिसवण्याच्या उडासाक परतून पापा फ्रांसिसान हे फेस्त करूंक जाय म्हणून थारायलें आनी पेंतेकोस्ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सोमारा हे फेस्त करूंक आमी आचरण करूंक सुरू केलें. मोरयेक इतलो व्हडलो मान पवित्र सभा दिता. आमी तिका आमची आवय म्हूण घेता कित्याक देवान तिचो मोग केलो जेजून तिका आमकां दिलें आनी आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिता कित्याक मोरये मुखांतर आमी जेजू दैवेच्याक तिच्या उतरा प्रमाणे आमी हर एक दिसा प्रयत्न करनच आसा. सुम्याच्या मोगांत वाडच्याक तीच मोरी आमकां वाट दाखयता आनी ती परत परत आमकां उलो दिता. ही सगळीं चिंतनां आज मतीन घेवन हे सुम्याच्या बलिदानांत आमी भेटोवंक फुडें सरया. आमची पातकां कालतेपणान ह्या घडये वळखून घेवया. कलतेपणी संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तनांत सारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचो संपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत प्रार्थया. काकुळदारा देवा आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवय सोडास करतना तिचे विनवणेन आमचे आसतकायेंत आमकां बळ दी म्हण
आणि आमच्या कुटेपणातली आमकां सुटय म्हण तुझ्या लागी आमी विश्वासान मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जेजू सर्गार चडल्या उपरांत शीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक फाटीं परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चडोवणे अर्द्या मैला तितले पयस जायत. शारांत पावतच ते रावतले त्या माळयेक सालाक सोडून गेले. पेद्रू आनी जुआंव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी तोमास, बार्तोलोमेव आनी मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमोन आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सवे आसले. अशे ते एक मोणान कळनासतना मागणे करीत आसले. देवाचे उतर ये. देवाचे उडका आयक तुवे आनी हांव सांगता ते चिंतन पळय. ऐक तुवे आणि हांव सांगता ते चिंतून पळय. आयक तुवे आनी हांव सांगता ते चिंतन पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचे घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरपायेक बुलतलो. तुजो पोती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ऐक तुवे आणि हांव सांगता ते चिंतून पळय. रावलेरांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतया भांगारान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिची. रंगा बाणाची वस्त्रां न्हेसून तिका राजाशी हाडटात. आपूट आमकारीच्या परिवारा सवे तिका चलयतात. ऐक तुवे आणि हांव सांगता ते चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचे मंदिर ती भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुवार. तुज्या पुर्वजांचे स्थान ते घेताले. सगळ्या संसाराचो अधिकार तांचे आधीन तूं करतालोय. ऐक तुवे आणि हांव सांगता ते चिंतून पळय. Alleluia, 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 Alleluia. नमान मुरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे संगाता आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. साजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळेक जेजूची आवय ताची आवयची बहीण क्लिओपासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत जेजू शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावनाने बहिणीनो येदोळसो. मरी पवित्र सभेची माता, क्रिस्तावांची माता. हे फेस्त कशें आचरणाक आयलें ह्या विशयान तुमी आयकलां. आनी आतां देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आयचो नियाळ आमी करचो जाल्यार आमची पवित्र सभा सुरवेर थावनूच मरयेक आमची आवय म्हण मानून आयल्या हें आमी जाणाव.
आमचो संप्रदाय सबार असल्या संगतींक चड आनी चड मान दिता जावं पुरो मरी सांत भक्त आनी पवित्र सभेचे संप्रदाय कितें आसात ते आमकां भोव गरजेचे देवाच्या उतरां सांगाताच. पूण आमी जाणाव हेर पंगडाचे आमकां पळयतना जायते फावटी मोरये विशयांतच क्रिस्तांव विशयांत उलोवंक सुरू करतात. कित्याक क्रिस्तांव कथोलीक क्रिस्तांव मोरयेक चड मान दितात. ती कांय देव न्हय, ती आमचे बरेच एक रचना ह्या संवसारांत आयिल्ली, ह्या संवसारांची येयल्ली. आनी तशेंच आसतना जर कथोलीक क्रिस्तांव मोरयेक चड मान दितात, तिचो मोग करतात, तिका आवय म्हणटात जाल्यार देवाक दिवचो मान उणो जायना गी. मोरयेक मान दिलो जाल्यार देवाक मान उणो दिल्ले बरी जायना गी. देवा वन्न वर्ती कोण आसात, देवा प्रास वर्ती कोण आसात असं न्ही सवालां विचारचें आमी पळयता. आनी जायते फावटी आमकां जाप दिवंक कळना. आमी सक्कडी वय कोणना म्हणटा. तें वय गी न्हय गी म्हूण सांगचें तसलें शेती आमकां आसूंक जाय. मोरी खंडीत जावन एक रचना वय ह्या संवसारान आमचे बरीच आयिल्ली जी येयल्ली वय. पूण 3 संगती खातीर आमी आज पवित्र सभा तिका व्हड मान करता, तिचें फेस्त करता. कित्याक ते 3 संगत्यो? पयली संगत कितें म्हळ्यार कित्याक आमी सगळीं मोरयेक इतलो व्हडलो मान दिता? कारण पयलें देवान तिचो मोग केलो. हे जवळ आसा भोव व्हडादीक कारण. देवान तिचो मोग केलो, आमी तुमी सोडया. देवान तिचो मोग केलो आनी तिच्या लागीं ह्या मनशा कुळाचे ताचे सडपणाचे योजन ते मुखार व्हरचें जाल्यार तिच्या लागीं देवान विचारलें तूं हाका तयार आसा गी. आनी तिणें वय म्हळें सगळ्या मनशा कुळाच्या नांवान. आनी त्या देखून जर देवान तिचो मोग केला तर आमी तिचो मोग करच्यांत देवाची महिमा कांय उणी जायना, वा देवाक आमी मान दिवच्यांत कांय उणेपण जावचें ना. दुसऱ्यान आमी समजूंक जाय जेजून मोरयेक आमकां दिलें. तो कुर्सार आसतना हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून आपल्या शिसाक मोगाच्या शिसाक म्हळें पळय ही तुजी आवय, आनी मोरयेक म्हळें पळय हो तुजो पूत. म्हणजे जेजू ताच्या आवयक पवित्र सभे सांगाता, एक करता. आनी पवित्र सभा तिका जेजूची आवय आपणाची आवय म्हण मानता. आनी अशें आसतना जर जेजून तिका उतरांनी त्या उतरांनी आमकां सांगलां पळय ही तुजी आवय, तर आमी हें उतर सत मानता. हेरां परी आमी सांगूंक जायना थोडीं उतरां जेजूची खरी, जेजून कितें सांगलां तें आमी पाती येता वा एक्सेप्ट करता, पूण थोडे सांगती करना म्हणूंक जायना. देवाचें उतर तेंचें बरोवन घाला तें सत. आनी जर जेजून सांगलें ही तुजी आवय, तर खंडीत जावन ती आमची आवयच, आमी ना म्हणूंक ना. आनी तिसऱ्यान आमी परतून उडासन दवरूंक जाय आमी कथोलीक पवित्र सभेच्या संप्रदायांक मान दिता. संप्रदाय आमचे मूळ ट्रेडिशन्स. आमकां ट्रेडिशन्स नात म्हणूंक जायना. आमी खंय वयर तावन पडले न्ही. ह्या संवसारांत वाडोवन जायतीं काळां जायते मनीस जायत्या रितीन देवाक पाती येवन तांची एक संस्कृती संप्रदाय बांदून हाडले. त्या देखून आमी समजता मोरयेक देवान आपल्या भुरग्यां लागीं उलोवंक अवकाश करून दिल्यात. जावं पुरो लुडसांत जावं पुरो फातिमांत मोरयेन आमच्या लागीं उलोवंक देवान अवकाश करून दिल्यात. आनी असलो अवकाश करून दिल्ल्या वेळार मोरी आमच्या लागीं सांगता फकत 4 संगती. पयलें तुमी पातकी जिणी बदलूंक जाय एक. दुसरें तुमी सदांनीत कोंताचो तेर्च करूंक जाय. तिसऱ्यान तुमी पातक्यां पासत पातकी राष्ट्रां पासत मागोवंक जाय. आनी चवथ्यान तुमी ह्या संवसाराच्या समाधाने पासत शांती पासत मागोवंक जाय. आनी हें सगळें आपल्या भुरग्यांक मोरी सांगता. म्हणजे ह्या काळार सयत आमच्या काळारी मोरी माय आपल्या भुरग्यां लागीं उलयता आनी कितें जेजून सांगलां तें करूंक परतून परतून आमकां रिमायंड करता. आनी हें सत म्हण पवित्र सभा वळखता. आनी लुडसांत आनी फातिमांत जें कितें दिसवण तिची आसली
ही सत आणि खरी म्हणून फाती येत असताना तिचो संदेश आम्ही घेता. आज हे फेस्त आम्ही आचरण करताना बरी एक खरो मान आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाने दिवचे काही चुकीचे नाही हे भोव व्हड गरजेचे. कित्याक मोरी जेजूची आवय आमची आवय आनी तिका आमी भायर दवरूंक जायना. हांव जेजूक मात्र फाती येता. जिवन जाल्यार जेजू मात्र फाती येता म्हळ्यार जायना. जेजूय ह्या संवसारांत येताना ह्या आवय मुखांत रायिल्लो त्या देखून आमी मूळ वा आमचो संप्रदाय सांडूंक जायना. सक्कड सांगात आमी घेता आनी मरयेक मान करतना जेजूकी वर्त्या मापान मान करता. मरयेचो आमी मोग करतना देवाचोय आनीकी चड आमी मोग करता. हे विशय आमी मतींत घेवया आनी चडीत मापान पवित्र सभेंत एकवटान जिवंक मरये सांगाता एकवटान जिवंक आमी प्रयत्न करया. Kanikoye Bapa भेटता वस्तु का स्वीकार करिए बापा. उंड्या वायना संगी भेटता विदेनी मानम तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरणे बलिदान आपल्या मनात आपल्या मनाक महिमे आमचे आमच्या पुस्तकाचा भाग सर्वस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या मगाळ बापा तुजे एकल्याच पदाचे आवयचो भक्तीन उडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत मरयेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तेचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी वेस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे बदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाकणटा सरकार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला वैभवान उंसर्गीत काळचे सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे उंसर्गीत काळचे.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta sogot pargatuya Sumya Jesu तुझे मर आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलय देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूडन रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे आजिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांचं ते आमच्या भाव मिणीचे कुळकर तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजोळीत म्हाका मोर पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमखार मये देवाचे मये संगती भगवान तुजो पती भगवान दर बुताने स्वर कळणी तुका मानवरेन सगळ्या भक्तां बरोबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत हा तुजे महिमा गमूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमयान शिकयल्ली मागणी आता आमी सांगाता मेळून म्हणया आमच्या बापा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मशितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काडलें पुढे दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां
तुझे उदार का कोळतीन सर्व पातकांतले सुटाय आणि सर्व आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एक वटान सांबाळ तुमची येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसो एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शाळी सगळ्या संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळे सुभागी सोम्या देवाच्या तरेची म्हाका पावना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन काळजांत ओडपून चिंच्या गर्यांक दुस्पाटायला कालत्यांक दिव्यांनी भरला कालत्यांक दिव्यांनी भरला गा तूं अज्ञा गा संतोषान वडवीक सरपत वेदाराची परसां कळय ही दयाळाय त्या वयल्या धन्या देवाची प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयसो उडास काढून ह्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे बरवी आमच्या सर्वंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आमकां मरयेची देख घेवन आणि तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार
तू काळसाच्या गोंड्या मुच्या नाम तुका बोरवोशमच्या माय मोयन्याची दुलो प्राणी चरणां तुझ्या लागता माये लाभाशिक आमकां देणे मोराचे पापाविने परतून आमी पडनशे आजा सके जिंजीयशे माय मोयन्याचे दुलो प्राणी चरणां तुझ्या लागता माये मुखार पुत्रा सोवे अवकाल मर्या आशीर्वाद दिवामकां Богословен Рабам Чедвам Чедвасмандрей, Бапачек Тачен Бойтrit Мечинави. Аминь.